आज वॉटर डिपार्टमेंटान विजीट केल्यात कित्या खातीर? पळय मांद्रे पंचायतीचे जे आमचे जे पंचायत मंडळ आसा ते आयज आमी जो हांगासर एई आसा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचो सोमा नायक म्हणून ताका आमी मेळपाक येयल्ले. स्पेशली जे उदका संदर्भात जो कितें इशू क्रिएट जाल्लो आसा स्पेशली आमच्या गांवांत त्या संदर्भात सविस्तर म्हायती आमकां घेवपाची आसली की एक्झॅक्ट प्रॉब्लम कितें आसा काय म्हणून. सो ते आयज हांगासर गैरहजर आसा, पण तरी सुद्दां नो प्रॉब्लम. त्याचे कन्सर्न जे ऑफिसर्स आसा तो गौरेश आनी आमचो संदीप म्हणून मोरजकर, तांकां आमी स्पेशली बसोवन तेंच्या कडेन आमच्या पंचायत मंडळान चर्चा केल्या नंतर आमी ताका 13 तारखेर मांद्रे पंचायतीन आफयला. आनी ताच्या नंतर तेंच्यांनी जे डिफिकल्टीज सांगले की तांकां 2 टांक्यो सेटअप करपाचे आसा गांवान आमच्या, ताका लागून तेंच्यांनी सांगलां की तुमी जागा आमकां आयडेंटिफाय करून दिया, इमिजिएट काम चालू करता म्हणून. आमी तांकां 13 तारखेर मांद्रे पंचायतीन आफयले आनी पंचायत मंडळ तांकां जे आमी जागा आयडेंटिफाय केल्ले ते ताका आमी दाखयतले. आनी इतर जे विशय तेंच्यांनी सांगले जे कितें बांय आसा पयलींचे ते बांय इन प्रोसेस करून ताका जर शक्य आसा जाल्यार प्रत्येक वॉर्डान वॉर्ड वायज एक 2-2 बांय जे ऑलरेडी थंयसर उदकाचो सोर्स आसा बऱ्या प्रमाणात थंय कनेक्टिविटी करून जर 11 वॉर्डान आमच्या गांवांत जर तेचे जर प्रॉपर तरेन जर नियोजन जर जालें जाल्यार मांद्रे गांवांत पाणयाचो विशय हो सुटाव जावं शकता म्हणून. आनी तेंचे डिफिकल्टीज तेंच्यांनी सांगलेले आसा की 22 MLD तांकां रेगुलर सप्लाय दितलो पेडणे तालुक्याक जाल्यार 22 MLD हे लोकांक दिवपाची कॅपॅसिटी आसा, पण जनरेट जाता म्हणटात ते 15 MLD. सो 7 MLD शॉर्ट पडटा आनी ताका लागून ते गॅपान दिता एक दिसाच्या गॅपान. आनी ती गॅप जर जनरेट करतलो जाल्यार तांकां सोर्स ऑफ जो वॉटर आसा तो खंय तरी 22 MLDच्या वरती वचपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो नो डावट ते तेचेर काम करता, पण आमचो मेजर इशू आसा की आमच्या मांद्रे गांवांतल्या लोकांक ग्रामस्थांक उदीक मेळप ही आमची प्रायोरिटी आसा. आनी ताका लागून मांद्रे पंचायत सर्वतोपरी ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक मदत करून आमच्या गांवांत जर टांके सेटअप करून जर आमचो प्रॉब्लम सुटाव जातलो जाल्यार तेच्या खातीर मांद्रे पंचायत सदोदीत तांकां सहकार्य करतली. आनी एक म्हणटा तसो एक आमच्या मनान एक डावट आसलेलो की स्पेशली वॉर्ड नंबर 1 एक फिलिंग पॉयंट आसा, ज्या फिलिंग पॉयंटा वयल्यान जे टँकर सप्लाय जाता सो ते त्या पॉयंटा वयल्यान सप्लाय जातात. आनी आमचे पब्लीक ग्रिवेन्सीस आसलेले आनी लोकांक एक विस्परींग आसा की थंयच्यान ते उदक फिलिंग भरोवन ते कन्स्ट्रक्शनाक वापरता म्हणून. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की त्या फिलिंग पॉयंटाचेर तुमी जे गाडये ऑथोरायज केल्लेले आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटान की ते लोकांक प्रोवायड करच्या खातीर पिवपाक उदक तेचें लिस्ट आमकां थंय दिवपाचें. आनी ते कशें कितें आसतलें ते तेंच्यांनी आमकां थंयसर आमची जर तेची जर क्लॅरिटी ट्रान्सपरन्सी जर दवरली जाल्यार जो डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत जे लोकांचो जो रोश आसा की हे उदकाची चोरी जाता म्हणून त्या फिलिंग पॉयंटा वयल्यान ती दूर जावं शकता. आता सरपंचान सगळे सविस्तर माहिती दिली आणि खूप प्रश्न म्हणजे आम्ही एक महिला म्हणून जे प्रश्न पाण्या खातीर जे येता पळय ते आमी एक महिला म्हणून जाणू शकता आणि उलोवंक शकता. आणि अशेंच म्हणटा की आतां अदूं सुद्दां आमचें उलोवप जालें की उलयलें म्हणून सगळें जायना, भाशणानूय जाता अशें टाकी येतले थंय उदीक येतलें. पूण आमच्या सरपंचानी आमच्या सगळ्या मेंबरांनी एक बरें डिसिजन घेतलें की आमी प्रत्यक्ष या थंय गेल्या शिवाय कळना की कितें प्रॉब्लम आसता कितें आसता, खंयच्या क्वेश्चनाक आन्सर हे आसता सोल्युशन आसता. त्या प्रमाणे आमी हांगा आयली, सरपंचान फुडाकार घेतले, आमचे मेंबरूय सगळे हांगा आयले आनी आमी तेंचे कडेन उलयले सरा कडेन. सरान आमकां तेंचे डिफिकल्टी सांगले आनी तेजें कितें सोल्युशन आसा तें सरपंचान काडलें. आनी आमी एक नागरीक म्हणून आमच्या मांद्रेचे नागरीक म्हणून हांगा आयला, लोकांची जी समस्या आसा ती हेंचे फुडें मांडले आनी हांव आशा करता की ते व्यवस्थीत पार पडटले आनी हेतून आमचो सरपंच आमची पंचायत मंडळ सगळी आसतली. उदक आमकां आमच्या बांयचें आसा आशव्यान, मागीर जुनस गेलो जाल्यार उदक ना. आशव्या थोड्या वयर घरा आसा तांकां उदक पावना, एकूच बांय फूल वाडो आशव्याचो कवर करता. आनी थोडे फार जुनचेचो एक मातसो फुडलो पार्ट कवर करता. एक बोरींग आसा तो आत्तां कळ्ळें की ते ऑपरेट आसा म्हणून, आमी इतले दीस जाणा ते ऑपरेट ना म्हणून. पण आनी एक बांय आमकां अशें दिसता की आनी एक बांय आसली, ते बांयक पंप आसचो, दुसरो पंप युटिलायज करून जुनस बाकीच्या एरियेक जंय आमच्या वाड्यांक पावना, जे वयर हायटेड घरां आसा तांकां ते पावचें उदक म्हणून आमी 2 फावटी रिक्वेस्ट केला तांकां की तो पंप
तेंच्यांनी बसवचो म्हणून एक एग्रीकल्चर आसूं बांय किंवा खंयचीय बांय आसा ती कन्वर्ट करून थंय ते पंपींग स्टेशन बसोवचें म्हणून अशी हाजी रिक्वेस्ट आसा तांकां. जाल्यार तेचे वयर हांवें एक दोन प्रश्न मांडले तांकां की आमचे लागीं एक्झिस्टींग ज्यो बांय आहा ते थोड्यो बांय अनयूज आहा, कित्याक उदक बरें ना, काय ते आमच्यो रिपेर करून ते यूज करूंक तर एटलिस्ट त्या लोकालिटीक तितल्या व्हरोन दिवपाक जाता जाल्यार हें तेचेलें म्हणलें. आतां तो जेन्ना येतलो 13 तारखेक तेन्ना आमी ताका फिजिकली व्हरोन ती प्लेस दाखयतले, बांय दाखयतले आनी तेचे वयर तो आमकां कितें सजेशन करतलो त्या प्रमाणे आमी फुडले स्टेप घेतले. सध्या कितें कंडिशन आसा तुमच्या एरियान, उदक मेळटा तांकां? ना, उदक मेळना, सगळ्याचोच प्रॉब्लम हा उदकाक. आनी फाटल्या दिसांनी जाल्यार म्हाका दिसता 3-4 दीस उदकूच ना, तेन्ना एकदमूच इश्यू जालो. आतां ह्यो बांय तर हाली जाल्यार एक बॅकअप म्हणून सपोर्टींग आमकां एक हेल्प आसतली ती.